गोंयान लोकसभेचे निवडणुकी जरी काबार जाल्ले असले जाल्यार राष्ट्रीय पातळीचेर जून पर्यंत हे इलेक्शन्स जात रावतले। 7 फेजींनी हे इलेक्शन्स आहा आनी त्या पासत आमच्या गोंयचे जे लिडर्स आहा स्पेशली BJP दे आर कॅम्पेनिंग इन अदर स्टेट्स आनी अशेंच आमचे गोंयचे भाजपचे अध्यक्ष बाब सदानंद शेख तनावडे हे दिल्लीत आहा आनी दिल्ली इन 46 डिग्री टेम्परेचर he has been campaigning day night for BJP's victory. नमस्कार तनावडे। नमस्कार। कशें दिसता कॅम्पेनिंग दिल्ली आनी गोंयान कशें डिफरंट आसा? गोंयान आनी दिल्लीन फरक आसा कारण आमचो टोटल गोंयचे वोटींग आमचे 12 लाख, हांगा एकाच मतदारसंघाचे वोटींग आसा तें 22 लाख। म्हळ्यार सावथ दिल्ली ह्या एक मतदारसंघ आसा, ह्या मतदारसंघान टोटल 10 विधानसभा आणि तातूंत एक सावथ दिल्ली आनी मेहरली डिस्ट्रिक्ट अशे 2 जिल्ले आसात आनी ह्या जिल्ल्याची जबाबदारी प्रभारी म्हणून म्हजे कडेन आसा। ह्या हातूंत 12 लाख वोटर आसात आनी 5 विधानसभा। म्हजे बरोबर हांगले आदले आमदार डॉक्टर गुप्ताजी आसात आनी आमचे पार्टीचे कोशाध्यक्ष मोहित गोयल आनी हांगले सगळे बाकीचे कार्यकर्ते आसात आनी त्यामुळे प्रचार करता आसतना कारण आमी थंय ज्या तरेन आमी प्रचार करता तातूंत आनी हातूंत कितें जाता की आमी 1-2 वरांन आमी सबंद गोंय फिरपाक शकता। हांगा जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हांगा ज्या तरेचें कंजेशन ट्राफीक कारण पॉप्युलेशनूय खूब आसा आनी त्यामुळे तें करता आसतना एक वेगळ्या पद्दतीचें कारण हांगा कशें डोर टू डोर कॅम्पेनिंग डिफिकल्ट आसता। आमी गोंयान स्ट्रेस करता घराघरान वचूं जाय। हांगा करता आसतना बुथार वचून बूथ दर्शन आसत, पदयात्रा आसत, बारीक बारीक कॉर्नर मिटींग आसत, व्हडल्यो सभा रॅली आनी वेगवेगळ्या समाज वेगवेगळ्या हातूंतल्यो मिटींग्स आसतात। आज आमी हांगासर पंजाबी कम्युनिटी जे आसा तेंची एक मिटींग करपाक हांगा आयले। हाच्या पयलीं हांव जुगी झोपडी म्हणून जे हांगा बारीक बारीक गल्ली आसतात थंय मिटींग करता। पण त्यामुळे एक वेगळ्या पद्दतीचो एक वातावरण गोंयच्या निवडणुकीन आनी हांगाल्या हातूंत फरक आसा। निवडणुकीन फरक आहा, पॉप्युलेशन सांगलें तुमी, टेम्परेचर सांगलें, इश्यूज सुद्दां दिल्ली आनी गोंया मदीं खूब डिफरंट आहा। हय, ह्या वेळाचेर इश्यू जे आसात कारण हे केंद्रांतली निवडणूक आसा आनी ताका लागून हांगा विशय जे आसात ते आमी राष्ट्रीय पातळीची निवडणूक आसल्या कारणान बारीक विशय जे आसात कारण आमी गोंयान सुद्दां जेन्ना निवडणूक केली आमी आमचो वेगळो मॅनिफेस्टो करूं ना। राष्ट्रीय मॅनिफेस्टो आसा तोच आमी फुडें व्हेलो कारण ही विधानसभेची निवडणूक न्ही आनी त्यामुळे हांगा जर तुमी ते जर प्रश्न विचारले आसत जाल्यार हांगा 1998 नंतर भारतीय जनता पार्टीचें सरकारच ना। हांगा केवळ काँग्रेस आनी तेच्या नंतर मागीर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आनी त्यामुळे हांगा इतलीं वर्सां आमी जेन्ना दिल्ली येताले आमी दिल्ली असो डीपली सकयल वचूं नाशिल्लो। ह्या वेळाचेर म्हाका दिल्ली प्रत्येक गल्ली गल्लीन भोंवपाचो वेळ योग आयलो आनी तातूंतल्यान म्हाका एक दिसून आयलें की ज्या तरेन अरविंद केजरीवाल हे वचून गोंयान वेगवेगळे जे गोश्टी सांगतात त्या गोश्टींनी हांगाल्या हातूंत फरक आसा। हांगा अत्यंत बऱ्या तरेचे आमच्या गोंया भितर जो विकास आनी जो डेव्हलपमेंट आज जर आमी पळयलो जाल्यार तातूंतल्यान हांगा जे सांगतात हांगा उदक कांय भागांत उदक सुद्दां येना। तांकां केवळ तेंचेच आमदार जे आसात तेच टँकरांनी उदक सप्लाय करपाचें काम करतात। रस्तो म्हणटा तें नामूच ना, केवळ रस्त्याचो रस्तो म्हण दिसना आनी त्यामुळे त्या हातूंत आनी हांगा हातूंत हें आसा आनी त्यामुळे हांगा जी मेंटलिटी जरी आसली जाल्यार ह्या वेळाचेर दिल्लीन सुद्दां लोक पळयता आसतना राष्ट्रीय विचार करतात, विचार करता आसतना देशाचो विचार करतात आनी लोकांनी डिसायड केल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र मोदी एक मत मारप म्हणजे ते नरेंद्र मोदीचें एक मत अशी मेंटॅलिटी लोकांनी प्रिपेर केल्ली आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा हांव ज्या क्षेत्रा भितर आसा थंय आमी जिखून येतलेच पण दिल्लीच्या 7 जे खासदार आसात त्या सगळ्या हातूंतल्यान कारण आमी जो रिपोर्ट्स हांगा पळयतात तातूंतल्यान 7 खासदार हे भारतीय जनता पार्टीचे दिल्ली भितर निवडून येतात। एक इश्यू गोवा आनी दिल्ली मध्ये कॉमन आसा तो म्हणल्यार मायग्रंट्स। दिल्ली इज अफेक्टेड बाय मायग्रेशन, सेम गोंयानूय जाला। तुमकां कितें दिसता हो मुद्दो तुमी लोकांचो कितें नाही कशें आसा की हो राष्ट्रीय हाचेर निवडणूक आसल्या कारणान त्या बाकीच्या मुद्द्यांचेर वचना पण ह्या वेळाचेर सगळे लोक मागीर ते गरीब श्रीमंत ते सगळेच जे लोक आसात हे भारतीय जनता पार्टीक ह्या वेळाचेर मतदान करतले आनी ज्या तरेन आमी म्हणटात की विकसीत भारत 2047 आनी लोकां समज आसा की
2014 नंतर आतापर्यंत देशाची प्रगती आणि ज्या तरेन डेव्हलपमेंट आसत बाकीच्या मनशाचो विकास आसत म्हणजे देश फुडें वता आसतना देशा भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक जायना त्या पद्दतीन मनशाचो विकास जावंक जाय आणि त्या दृश्टीन ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी 10 वर्सां काम करतात हें जर पळयलें आसत जाल्यार आमी प्रत्येकाच्या घरा जेन्ना वयतात काय बारीक बारीक मिटिंग्स करतात तेन्ना सगळ्यांचें म्हणणें आसा की आमी ह्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीक आसा पयर आमी एका हांगासरले एक विधानसभा क्षेत्र बदरपूर म्हणून आसा थंय गेलो आनी मिटींग सोंपतकच आमी सदांच आसता की एखाद्या कार्यकर्त्याच्या घरा वचप किंवा आनी एखादो जो इन्फ्लुएन्शियल मनीस आसा तेंच्या जर घरा गेले जाल्यार ताचो फायदो आमकां जावपाक शकता आनी म्हणून आमी तांच्या घरा वयतकच आमी ताणें नमस्कार केले आनी ताका सांगतकच ताणें म्हणलें की ह्या वेळाचेर आमी जरी काँग्रेस असले पार्टी जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक आमी समर्थन दितले कारण नरेंद्र मोदीजीन रामलल्ला ही प्राण प्रतिश्ठा केल्ली आसा आनी त्यामुळे वेगवेगळ्या पद्धतीन लोक मतदान करतले कांय लोकांक दिसता की 370 कलम जम्मू काश्मीरचे काडले त्यामुळे एक वेगळें वातावरण जाल्लें कांय लोक थंय मारतले कांय जाणांक दिसता की सिटिजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हाडिल्लो आसा कांय जाणांक दिसता की रामलल्लाचें मंदीर बनिल्लें आसा कांय जाणांक दिसता की ज्या तरेन 2014 ते आतां पासून ह्या देशा भितर सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक फुडें व्हरपाक लागून जें कांय केल्लें आसा काम तेची पोच पावती आसा अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या पद्दतीन लोक ह्या वेळाचेर मतदान करतात आणि अरविंद केजरीवालाचो अरेस्ट आणि डेव्हलपमेंट हे धरून तुमकां दिसता बीजेपी वील वीन ऑल बीजेपी ताचो कांयच हांगा लोक कशें जाता तो केवळ मिडियाचेर हांगासरल्या पब्लिका भितर व्हडलो कांय फरक ना कार्यकर्त्यां भितर एक जोश आसा भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते जे आसात त्या कार्यकर्त्यां भितर एक जोश आसा आणि त्या जोशाच्या आधाराचेर पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी 7वी सीट दिल्ली भितर निवडून हाडटली आणि जर अरविंद केजरीवाल जे क्लेम करता की डेव्हलपमेंट दिल्ली इतलो जाला तुमकां कितें दिसता अरविंद केजरीवालाचो डेव्हलपमेंट इतलेच आमी गोंयांतूय आयकतले हांगा येतकच कितें डेव्हलपमेंट हांवें पळयलां दट चलपाक रस्ते ना त्या लोकांक उदक ना म्हाका दिसता उदक म्हणजे ना आनी हेचेच आमदार जे निवडून आयल्या ते टँकराचो धंदो करतात लोकांक उदक दितात हो जो हांगा मोहल्ला क्लिनीक सांगता पळय थंय सगळे गाय आनी म्हशी बसतात आनी आमकां येवन जो सांगता हांगासरले सरकारी शाळा सांगता पळय त्यामुळे तो फक्त अत्यंत फटिंगपणा उलयता आतां आमी हांगा प्रत्यक्ष येतकच आमकां आतां खबर आसा कितें तो वयतकच ताका कितें सांगूं येता त्यामुळे ताचो डेव्हलपमेंट वगैरे कांय येना हांगा केवळ आनी केवळ तो पॉलिटिक्स आपलें जें करता तें कोणाक तरी हें फुकट दिता तें फुकट दिता म्हणटा आनी करता तातूंत कांय सत्य ना आनी त्या वेळार लोक ह्या वेळाचेर त्याच्या हातून वचचे ना भारतीय जनता पार्टी कडेन उबे रावतले Thank you very much, sir. And give us your precious time. Give us your precious time during this election campaign. Thank you.